या मतदारसंघात करतलो म्हणून आज आम्ही निमण्या वर्सा पावला बीजेपीच्या ह्या सरकाराच्या टेन्युअराच्या आणि तरी पासून बीजेपीक हे जाहीरनाम्यान तेच मुद्दे घालचे पडटा हे वाचून खूप वाईट दिसता. म्हणजे लोकांक जो जाहीरनामो मेळा घरान तो हांव मुद्दम म्हणटा की तुम्ही वाचून पळया त्या जाहीरनाम्यान कितें बरयलां की आयडी हॉस्पिटल अपग्रेडेड टू डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल. आयडी हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल बीजेपी करतले म्हणून 4.5 वर्सां सरकार आशिल्ले आमदार आशिल्लो हे कित्याक जावना हो प्रश्न येना. वॉटर शॉर्टेज इश्यू इज टू बी एड्रेस थ्रू इमिजिएट स्टेप टू स्ट्रीमलाइन वॉटर सप्लाय. म्हणजे उदकाची जी समस्या आसा आमकां फोंडेकारांक उदक कमी येता ते आमी जाता तितले बेगीन सुटावे करतले म्हणटा. फाटली इतले तेंप जालो तुमगेले सरकार आसा हो प्रश्न सुटावो कित्याक जावना काय म्हणटा हांव. आतां तो प्रश्न सुटावो जावन तो जावना. पंडित वाड्यार जशें पयर अरविंद केजरीवालान सुद्दां सांगलें की सीएमान थंयचे उदक पिवन दाखोवचें म्हणून. आज सुद्दां देवेंद्र फडणवीस बाब येतले मुद्दम तांकां घेवन डोर टू डोर करपाक थंय चला आनी लोकांक दाखया थंय कशें उदक येता. ही शॉर्टेज सोडा येता तें उदक जर तुमच्यान जर इतली वर्सां सरकार चलोवन सारखें दिवपाक जायना जाल्यार फुडल्या 8 म्हयन्यांत तुमी कितें करतले हो प्रश्न मतदारांक पडपाक जाय. रोड्स अक्रॉस फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी टू अंडरगो इमिजिएट रिपेयर्स एंड नॉट मिक्सिंग. बांदतले खणतले सिवरेज मागीर खंयचे उदकाचे पायपलायन मागीर परत सिवरेज असले करीत आसा आनी आमकां खड्ड्यांतल्यान म्हणजे फोंड्या हे फोंडकुलांचे राज्य जावन पडलां आनी आतां हेंकां याद आयली की आमी हे रस्ते सारखे करपाक जाय म्हणून. फोंडा टाउन टू सी फोकस्ड एफर्ट्स टुवर्ड्स ब्युटिफिकेशन एंड डेव्हलपमेंट. इतलो तेप आशिल्लो तुमकां फोंड्या शार बरें शहर करपा खातीर पूण तुमी कितें केलां अजून पर्यंत कांयच ना. आमकां मेळटा थंय कचरो दिसता. म्युनिसिपालिटीच्या फुडलें गार्डन तुमी पळया ताका आमी जार्दीन म्हणून वळखता त्या गार्डनान तुमी सगळे जाण पासय मारा. हांव सगळे फोंड्याच्या मतदारांक सांगता की वचून थंय पासय मारा आनी पळया थंयची परिस्थिती कितें आसती. थंय भुरगो जर घसरगुंडे वयल्यान जर सकयल देंवलो न्ही आनी 5-6 फावटी सकयल देंवलो न्ही जाल्यार तेजी चेड्डी पिनना जाल्यार तुमी म्हाका सांगा. ही परिस्थिती करून उडयल्या त्या गार्डनाची. झोपाळे पळया भुरग्यांनी बसपाचे आसा त्या झोपाळ्याचेर जाल्यार ते पळया आनी ब्युटिफिकेशन करतले काय 8 म्हयने. अरे जे काउन्सिलर जे चेअरमॅन म्युनिसिपालिटीचे फुडले गार्डन सारखे करपाक शकना ते 8 म्हयन्यात पुराय फोंड्या सारखे करतले ब्युटिफाय करतले. कोणाक सांगता तुमी कोणाक फटाशो मारून दाखयता. ही ओल्ड सिटी बस स्टँड टू बी टेकन अप फॉर रिवायवल अँड रिडेव्हलपमेंट. दर इलेक्शनाक बीजेपीची मीटिंग ह्याच ओल्ड बस स्टँडाचेर जाता. दर इलेक्शनाक थंयच्यान ते भरपूर कितें कितें सांगता. आज सुद्दां तांची मीटिंग त्याच बस स्टँडाचेर जातली. पूण इतले वर्सां त्या इंदिरा मार्केटाची परिस्थिती कितें करून उडयल्या हे लोकांनी पळोवचें. आज हांव मागतां की मुद्दम थंय देवेंद्र फडणवीस आयिल्ले आसतना ती इंदिरा मार्केटान पळय जी बंद आसा शॉपां ताची फक्त शेटरां ओपन करून दाखया म्हणून. आसा कापस्तार म्युनिसिपालिटी कडेन जाल्यार शेटरां ओपन करून दाखया. त्या शेटरांचे ओपन करतकीर वयल्यान स्लॅबाचे कुडके सकयल पडना न्ही जाल्यार हांव पॉलिटिक्स सोडून दितां. हांवें स्वता जावन पळयल्या जेन्ना ऑक्शनाक ही शेटरां ही शॉपां दवरलेली हांव मुद्दम जावन थंय गेलो आनी घस्स करून थंयच्यान स्लॅबाचे कुडके पडपाक लागले. असल्या इंदिरा मार्केटान आमी धंदो करता आमचे गोंयकार धंदो करता आनी तुमी आतां सांगता की आमी इंदिरा मार्केट डेव्हलप करतले म्हणून. कितलो तेंप जालो आमी आयकता इंदिरा मार्केट डेव्हलप जातले पूण कांयच जायना. फक्त हे मॅनिफेस्टोन घालपाचे पुरतेच उरता. खांडेपारा जॉगर्स पार्क स्पोर्ट्स ग्राउंड बीन येतलो म्हणून इतलो तेप तुमकां यादूच जालना खांडेपारची. इतलो तेप खांडेपार म्हणटा ते वेगळेच कितें तरी आशिल्ले. म्हणजे कितें उदरगत आसली फोंड्यांत आनी कुट्टीनूच करपाची आनी खांडेपारा सेपरेटूच दवरपाची अशी परिस्थिती आशिल्ली. प्रत्येक वोटरा कडेन प्रत्येक मतदारा कडेन हांव मागतां की हो जाहीरनामो तुमी जेन्ना तुमच्या घरांत हे बीजेपीचे कार्यकर्ते बीजेपीचे लिडर्स नेते घेवन येतले तेन्ना तांकां विचारा
की इतलो तेंप तुम्ही खंय न्ही दिल्ले, इतलो तेंप तुमकां ही उदरगतीची कामां कित्याक करपाक जमली ना, आणि आता 8 म्हयन्यात तुम्ही ही उदरगतीची कामां करतले कोणाक फटयता काय म्हणून. 8 म्हयन्यान हे कांयच जावप शक्य ना. हे सरकार म्हणटा ते फक्त फटयता. तांकां एप्रील फूल लागना फटोवपा खातीर. त्या वर्सूय भर लोकांक फटयता आणि हे फटोवपाचे नवे षडयंत्र. मतदारांनी मुद्दम जावन बीजेपीक ह्या फावट घरा धाडपाची गरज आसा, कारण हांकां मद मारला. ते सर्रास फटयता लोकांक, आणि ही जर फटवणूक बंद जातली जाल्यार मतदारांनी तांकां बुद्ध शिकोवपाची गरज आसा. तांकां दाखया तेंचो जागा कितें तो. 8 म्हयने तेंचेच सरकार आसा. कोण जिखून आयलो न्ही, आमचो कॅन्डिडेट जिखून आयलो जाल्यार सुद्दां सरकार बीजेपीचेच उरतले. 8 म्हयन्यान ही डेव्हलपमेंटाची कामां करून परत येवनी, परत इलेक्शन आसा, आणि तेन्ना मागीर तुम्ही तांकां जाय जाल्यार मत मारा, पूण ही कामां पयलीं करून येया म्हणून सांगा. अशें फटाशो मारपाचें आता राजकारण बंद करपा जाय बीजेपीन. कारण उदरगत जर तुम्ही करता जाल्यार उदरगत करून पयलीं दाखया आणि मागीर लोकांकडेन येया. हेच लोकांनी ह्या सगळ्या नेत्यांक, ह्या कार्यकर्त्यांक सांगपाची गरज आसा. आणि हांव सगळ्या वोटर्सांकडेन मागता की तुमच्या दारान जेन्ना बीजेपीचो कोणीय मनीस येतलो मत मागपाक आनी हो जाहीरनामो घेवन, ताका विचारा की इतली वर्सां ही कामां कित्याक जावना ती. देव बरें. भारतीय जनता पार्टीचे गेले 14 वर्षाचे शासन, गोंयभर तांची कामां आणि फोंड्यान ताची कामां. तशें म्हणपाक गेल्यार फोंड्या टोटली निग्लेक्टेड हे आमी पयलींच्यान सांगत आसात, आणि आज परत सांगपाचो टायम आयलो. कित्याक हो जो जाहीरनामा आसा भारतीय जनता पार्टीचो, तो स्वता सांगता की ह्या पार्टीन गेली 14 वर्षां फोंड्याक सवतेला वेव्हार दिलो. फोंड्याक टोटली निग्लेक्ट केले, फोंडेकारांक निग्लेक्ट केले. आणि आज ही कामां जी म्हाका दिसता कमीत कमी 10-12 वर्सां पयलीं जावपाक जाय आशिल्ली ती घेवन ते परत तुमच्या मुखार आयिल्ले आसात. हातून आनी कांय बेसिक गजाली ना. ज्या ओल्ड मार्केटान आज भारतीय जनता पार्टीची सभा आसा, आणि महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री म्हणजे एखाद्या राज्याच्या मुखेलमंत्री जो आपल्याक स्वताक खूप पॉप्युलर मुख्यमंत्री म्हणटा, ताका एका बाय इलेक्शनाक एका शेजारच्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक सभेक आपोवपा पडलो, ही सगळ्यात पहिली लज. हांव हाडला न्ही आतां सोयरो न्ही तो, आणि 5 मिनिटांन जर तो सोयरो तुजो जर घुवळेन जर सकयल पडलो ना जाल्यार मुखार आमी उलोवया. झरेश्वर टेम्पल जे सगळे फोंडेकारांचे दैवत आसा, जाका सगळे मानान वंदन करता, त्या देवळा मुखार जो वॉटरवे खातीर बांदिल्ली जी ड्रेनेज आसा व्हडली, तातूंतल्यान कितें व्हांवता हें ताका दाखया. ह्या जाहीरनाम्यान परत काही बेसिक गजाली ना म्हणून सांगपा खातीर हांवें एग्जाम्पल दिले. जी सिवरेज लायन गेली 15 वर्सां तुमच्यांनी सारकी करपाक जावना, कंप्लिटली कमिशन करपाक जावना, ती सिवरेज लायन तुम्ही कितें करतली हो प्रश्न म्हाका दिसता प्रत्येक फोंडेकारान आज विचारपाक जाय. कित्याक सिवरेजीचो जो त्रास आसा, जो वास आसा, प्रत्येक फोंडेकाराक घेवपाक पडटा. जावं तो मार्केटान येतना, जावं घरा भायर सरतना, प्रत्येक फोंडेकाराक हो वास म्हाका दिसता फोर्सफुली घेवपाक पडटा. तो वास आमकां कित्याक घेवपाक पडटा? गेली 15 वर्सां तुमचे सरकार आसून सुद्धा, आणि गेली इतली वर्सांचे जे तुमचे शासन आसा तातूंत तुम्ही हे
फुल्ली कमिशन सिवरेज लायन कित्याक करपाक शकले ना, मागीर STP प्लांट कित्याक ऑपरेट करपाक शकले ना, हाचे उत्तर तांचे कडेन मागपाची आज टायम आयिल्लो आसा. अंत्रुज महाल, फोंडे महाल सांस्कृतिक दृश्ट्या आणि इकॉनॉमिक दृष्ट्या खूप श्रीमंत महाल, पण आज 14 वर्षाच्या शासनानंतर जी अवस्था ह्या भारतीय जनता पार्टीन ह्या महालाची करून दवरला, ताच्या खातीर म्हाका दिसता प्रत्येक फोंडेकाराचे काळीज आज खंय तरी दुखला. आणि हाजो परिणाम येता त्या 4 मेक जेन्ना ह्या इलेक्शनाचो रिझल्ट येतलो तेन्ना म्हाका दिसता प्रत्येक फोंडेकार दाखोवन दितलो, हातून म्हाका दुबाव ना. जशें बाब सुरेल आनी बाब संदेशान दाखयलें, हे लिस्ट जे आसा तुमी पळयल्यार हे म्हळ्यार जाहीरनामा न्ही. दिस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द फेलियर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी. जेन्ना भारतीय जनता पार्टी हे छापून लोकांच्या घरांत पावयता ते कितें म्हणटा की फाटल्या 14 वर्सांत जो आमचो सरकार आसा ते ID हॉस्पिटल करपाक पावले ना, फाटले 14 वर्सां आमी तुमकां उदक दिवपाक पावले ना, फाटले 14 वर्सां आमी तुमचे रस्ते करपाक पावले ना, हे उलयता. अरे रस्त्याच्या बद्दल एक जोक आसा, अशें म्हणटात की जेन्ना डांबराचो वास येता तेन्ना चिंतपाचें की आतां इलेक्शन येवपाचें आसा म्हणून. फोंड्यान इलेक्शन आसा पूण डांबराचो वास ना अजून. इतले नालायक सरकार जावन पडिल्लें आसा. हेच आमचे अरविंद केजरीवालजीन म्हटलें की तुम्ही इलेक्शना वेळा सुद्धा करूंक ना, इतले तुम्ही फोंड्याक सामके खोट मारून सायडीक उडयला. 8 म्हयने तुमचेर कोण विश्वास दवरतलो? सो हो जो जाहीरनामा आसा ही सगळी फकाणां जावन पडिल्ली आसा. हाजेर तांणी बरयलां दिस इज BJP's कमिटमेंट टू पोंडा. हांव हे पिनून उडयतां आनी सांगता की तुम्ही हे रिप्रिंट करात अँड कॉल इट BJP's एपॉलॉजी टू पोंडा. हो तुमचो माफीनामा म्हणून सांगो, जाहीरनामा न्ही. दिस इज युअर BJP's एपॉलॉजी टू पोंडा की आमी 14 वर्सां आमचे सरकार आसून आमी खंयचीच कामां तुमच्या खातीर करपाक पावले ना. आनी हे जे फेलियर जे आसा ह्या सरकाराचे, म्हाका दिसता आज जी तांची सभा आसा तातूंत तांणी मान्य करून घेतिल्लें आसा की भारतीय जनता पार्टी फोंड्यान जिखपाचें ना. आज जी तेन्ना महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री गोंयान आपयता फोंडेच्या लोकांक कन्विन्स करपाक एक पोट निवडणुकीक, दॅट मिन्स CM डॉक्टर प्रमोद सावंत इज एडमिटिंग की आपूण इतले दीस आयलो, सरकार तुमच्या दारीचे एक नाटक केलें, डोर टू डोर कॅम्पेन केली, कॉर्नर मिटिंग्स केले, पूण आपले कडेन जावपाचें ना म्हणून खंय तरी दुसऱ्या राज्याच्या मुखेलमंत्रीक आपण मदत घेवपाचो प्रयत्न करता. तूं स्वता राज्याचो मुखेलमंत्री आसतना तूं स्वता फोंडेच्या लोकांक कन्विन्स करूंक शकलो ना म्हणून तुवें आज देवेंद्र फडणवीसाक आज आपयला. अँड दॅट इज द एडमिशन ऑफ युअर फेलियर. पूण भिवपाची गरज ना. कित्याक डॉक्टर प्रमोद सावंताक तुम्ही कमी समजू नाकात. तांणी एक बॅकअप प्लॅन दवरला. हांव इतलेंच सांगूंक सोदता, तुम्ही जाणा की आमचे फोंडेचे इलेक्शन बाय इलेक्शनाचे कॅम्पेन इन्चार्ज ते आसा संदेश तेलेकर देसाय. आता तुम्ही चिंतात जर ताजी बायल BJPची फोंड्या कावन्सिलर आशिल्ली जाल्यार तुमकां कितें दिसतलें आशिल्लें? तुमकां दिसतलें आशिल्लें की आम आदमी पार्टी आनी BJPचे कितें तरी फिक्सिंग चल्लां म्हणून. सारकें काय ना? म्हणजे BJPच आम आदमी पार्टीची कॅम्पेन कंट्रोल करता अशें तुमकां दिसतलें आशिल्लें. आनी आज जशें सांगलें, जो डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी भारतीय जनता पार्टीचो बॅकअप प्लॅन आसा ते तुमकां ऑलरेडी एकदां सांगिल्लें आसा की जो कॅन्डिडेट तांणी घाला काँग्रेसीन तो BJPनूच धाडिल्लो आसा आनी ताची कॅम्पेन सुद्धा मॅनेज करपा खातीर तांणी मनीस दवरिल्लो आसा. काँग्रेस पार्टीचो आज कॅम्पेन इन्चार्ज कोण? मिस्टर जॉन पेरेरा. मिस्टर जॉन पेरेराची बायल कोण? विल्मा पेरेरा. विल्मा पेरेरा कोण? BJPची फोंड्या कावन्सिलर. हे कितें चल्लां? कोणाक फटयता तुम्ही? हे पळयात. विल्मा पेरेरा BJPचो पटको घालून ही जॉन पेरेरा काँग्रेस कॅम्पेन इन्चार्जाची बायल. कोणाक फटयता तुम्ही भारतीय जनता पार्टी आणि काँग्रेस पार्टी? प्रेझेंट काउन्सिलर पंच आसा. इतलेच न्ही, हे पळय BJPचो कॅन्डिडेट बाब रितेश नायकाचे काउन्सिलर आणि एक्स चेअरपर्सन काउन्सिलर आसा ते श्रीमती विल्मा पेरेरा, डेप्युटी सरपंच
कुर्ती खांडेपार पंचायत करेक्ट पंच आसा सध्या. हे पळय ही कोण काँग्रेस इलेक्शन कॅम्पेनीचो इन्चार्जाची बायल. सो फोंडेकारांक आमी परत सावध करतात, ही सगळी मॅच फिक्सिंग, ही फ्रेंडली फायट, हांच्या दोगांच्या भानगडीन पडू नाकात. फुडले 8 म्हयने जर तुमकां फोंड्यान कितें तरी काम दिसूंक जाय जाल्यार एकूच पर्याय आसा, तो म्हळ्यार आम आदमी पक्ष. तुमचे कितें प्रश्न आसा जाल्यार सीएम म्हणटा की फोंड्यान ते 3000 प्लस घेवन निवडून येतले. तुमचे तुमकां